गोंय सरकारान वट्ट 9 मायनिंग ब्लॉकांची पावणी केल्या, मात अजून मायनिंग ऑपरेशन सुरू जावंक नाशिल्लें. तांकां येवपी आडमेळी सुटाव्यो करपाक मायनिंग कंपनी आनी अधिकाऱ्यांची एक बसका मुख्यमंत्र्यान मंगळारा मंत्रालयात घेतली. मेरेन फूल फ्लेज मायनिंग चालू जातलें म्हणटा तुमी? 100% 25 पर्यंत जातले. त्या खातीर आतां पिरियॉडिकल मिटींग ज्यो आसा पळय न्ही मायनिंगेच्यो, एवरी मंथ हांव तेजे मिटींग घेवन खंय हांवें सेक्रेटरी मायन्साकूय बी इन्स्ट्रक्शन दिला की दर म्हयन्याक तेणी मिटींग घेवन आमी खंयसर अडला किंवा खंय प्रॉब्लेम्स आसा डिपार्टमेंट लेवलाचेर. कारण एक आत्तां केल्ल्या ऑप्शना पैकी एकट्याचीच EC जी आसा ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मेळपाक जाय. उरलेल्या सगळ्यांच्यो EC ह्यो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन आहा. सो दॅट आमच्या लेवलाचेर स्ट्रीमलायन करून बेगीन जाता. आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडली EC बेगीन करपा खातीर बी तांकां फेसिलिटेट करपाक हांवें DMGक जे ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन. मुख्यमंत्र्यान पयलेच फावट गोवा जिओलॉजी प्लॅनिंग बोर्डाची बसका घेतली. बोर्डा सकयल वेगवेगळी कामां चालीक लावपाचे निर्णय घेतल्या. गोवा स्टेट जिओलॉजिकल बोर्डाची मिटींग ही पयलेच फावटी जाली. खरें म्हणजे गेल्या 5 वर्सांनी ही मिटींग आमी घेवपाक पावनाशिल्ले. ताका IBM इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स आनी NMET इट इज नॅशनल एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल्स हे जी दोन्ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची डिपार्टमेंट्स आसा वीच दे आर हेल्पींग इन मायनिंग, ही दोन्ही प्रेझेंट आशिल्ली. आनी एट प्रेझेंट नवीन जिओलॉजिकल सर्वे म्हण हे सगळें करपा खातीर आमकां एकंदर NMET ह्या फंडाचोय उपयोग जातलो. जो नॅशनल एक्सप्लोरेशन मिनरल फंड्स जो तांच्या कडेन आसा तो आमी सर्वे करपा खातीर नवीन लॅब एस्टाब्लीश करपा खातीर ह्या बोर्डाच्या मिटिंगेक युनिवर्सिटी प्रेझेंट आशिल्ली. युनिवर्सिटीन R&D सेंटर रिसर्च एंड हो सेंटर एस्टाब्लीश हो NMET फंडांतल्यान करपाक शकता. त्या खातीरय बी तांचोय प्रपोजल धाडपाक लायला. डिपार्टमेंटाच्या वतीन सेपरेटली जी आमकां मायनिंग लॅबोरेटरी जाय ती एस्टाब्लीश करपा खातीर आमी घेतल्या. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.